प्रितीच्या इश्टानो, आयज हो पार आमकां बरी मेळ्ळ्या, जंय आमकां सर्गेच्या राज्या विशीं एक सोत आमकां कळोवन येता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता ह्या सर्गेच्या राज्याच्या जेवणाक बसूंक आमकां दर एकल्याक आपयल्यान. जायते फावटी हे आपोवणे आमकां येता तेन्ना आमी निभा दिता. जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान निभा दिली. एकल्यान म्हटलें म्हाका म्हज्या भाटान काम आसा, दुसरो म्हणूंक लागलो म्हाका वेपार धंदो आसा. मोगळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी निभा दिता. देवाचो वावर करपाचो आसता, आमची निभा आमी मेजूंक लागता. मोगळ भाव भयणीनो, आयज जेजू ही वोपार सांगता आनी वोपार थंयच खबर करना, तो वोपार सांगतना फुडें वेता आनी वोपारीन आमकां मेवता तो दुसऱ्यांक राजा दुसऱ्या लोकांक आपय म्हणटा आनी ते तिट्यार वेतात, नोकरांनी वेतात, हांगा थंय वेतात आनी आसात तांकां ह्या जेवणाक आपयतात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जेन्ना नातालांच्या दिसा आमी वाचप कोत्ता तेन्ना आमकां ही उतरां मेळटात. सगळ्या दिकांतल्यान लोक येतले, सगळे दिशेंतल्यान आनी ताच्या जेवणाक बसतले. मोगळ भाव भयणीनो, आयज हे शुभ वर्तमान आमकां तेच सांगतात. जायते फावटी सजमताले हे साल्वसांव ह्या जुद्यांक वाकूत मेवतले म्हूण, आनी जायते फावटी प्रवादी येतलो, तांचे लागीं तांच्यांनी असो वेव्हार केलो. तांणी म्हटलें प्रवाद्या तूं सांगताय तें बरें, हांव म्हजें काम कोत्ता. प्रवाद्या तूं सांगताय तें बरें, हांव म्हज्या भाटान वेता. प्रवाद्यांक जायते फावटी मारले, जायते फावटी पिडापीड दिली. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या वोपारींतल्यान हें सांगूंक सोदता. पूण जेन्ना ह्या साकरान धाडून ते सगल्यांक एकठांय कर म्हणटा तेन्ना एकलो आसता, ताणें लग्नाचें न्हेसण घालूंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां कोणाच्या काजाराक कोवीत आयले जाल्यार आमी कितें न्हेसतल्यो, लग्नाची आमची न्हेसण घालून आमी वेता. कोण जीन पॅन्ट, शॉर्ट पॅन्ट बी घालून वचना. त्या ओकाजां प्रमाणे आमी न्हेसता आनी आमी वेता. आनी आयज हे शुभ वर्तमानान आमकां मेवता, जेन्ना हो राजा येता तो एकल्याक न्हेसण लग्नाची घालनासतना पळयता आनी ताची उतरां ही इश्टा, तो ताका पयलोच रागान कांय म्हणना. तो ताका म्हणटा, इश्टा तुजी लग्नाची न्हेसण खंय आसा? मोगळ भाव भयणीनो, ताणें जाप काडली ना. आयचे शुभ वर्तमान म्हणटा ताणें जाप काडली ना. मोगळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी चुकता तेन्ना आमी बोगसोणें मागपाक फाटीं उरता. मोगळ भाव भयणीनो, आयज ह्या शुभ वर्तमानाच्या उतरांचेर आमी नजर मारुया. ताणें जाप काडली ना, ताणें बोगसोणें मागोंक ना, ताणें म्हूण आपणाक एक आंगोस्त्र दी म्हणून मागोंक ना. मागलोलें जायत जाल्यार हो राजा, जाणें सगल्यांक आपयलें, राजा ताका जरूर कितें तरी दितलो आसलो, पूण ताणें जाप काडली ना. मोगाळ भाव भयणी, जायते फावटी आमचें घर वितलें जाता. जायते फावटी आमी देवा फुडल्यान एक मागणें पासून घालूंक आमी फाटीं उरता. आमच्या जाणट्यांनी म्हणलेलें आसा, देवाक आनी गोरवाक पडना. पूण जायते फावटी आमी ह्या गोरवाच्या विसाक आमी सांपडल्या. आयचे पयले वाचप आमकां उगडास कोत्ता, तुमचे फातराचे काळीज काडून एक मासाचे काळीज हांव तुमच्या होड्ड्यांत घालतलो.
मोगाळ इश्टानो, जायते फावटी आमचे काळीज फातराचें जाला आनी हें फातराचें काळीज जाल्ल्यान आमकां देवूय दिसना, जायते फावटी आमची भाव भयणूय दिसनात आनी गोरजेवंतूय दिसना. मोगाळ भाव भयणू, आयचे पयलें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. निटोळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध कोत्तलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां जेजून सगल्यांक शुद्ध केल्यान, आमकां सगल्यांक नितळ केल्यान. वी आर क्लेन्स्ड बाय हीज ब्लड. आनी आमकां शुद्ध नितळ जिवीत जिवपाक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. जायते फावटी ह्या राजान आपयलीन म्हूण आमी ह्या जेवणाक वेतल्यो, पूण जेवणाक वेता तेन्ना हे आंगोस्त्र घालपाचें आमी गरज. मोगाळ इश्टानो, जायते फावटी भाग्यवंत पावलूची उतरां आमी उजार कोत्ता. वी आर जस्टिफायड बाय फेथ अलोन. आमकां भावाटूच पुरो म्हूण. पूण भाग्यवंत पावलो भावाट कसलो म्हणटा जाय, जो भावाट आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जाता तसो. भाग्यवंत जाकोब आपणाच्या चिटीन बरयतलो 2 वेस्वरान 17 वळीन, फेथ विथआउट वर्क इज डेड. कोरण्या विरेद भावाट मेलोलो. ह्याच बऱ्या कोन्याचे आंगोस्त्र आयज आमकां घालूंक येशू बोतोमान आपयता. म्हाका भावाट आसा, हांव देवाचो मोग कोत्ता, हांव सगलीं नव्यानां कोत्ता, हांव सगल्यो लादीन कोत्ता, हांव तेच करता, पूण म्हज्या भावाक हांव सारको पळयना, दोयान दोव घालून पळयना, जाल्यार ओमत्या कवशार उदक. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगलें केलें, पूण आमच्या भावाक आमी वायट तरेन आमी त्रातार केलो, कांय उपकाराचें ना. अशें म्हणलेलें आसा, सर्गीची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान वेता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज अशेंच कितें करूंक, असलेंच आंगोस्त्र घालून आमकां तयार रावूंक सर्गीच्या जेवणाक बसूंक जेजू आपयता. बऱ्या कोन्यांचें हें आंगोस्त्र मोगाळ भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक आपयल्यान आनी आमी जेजूच्या जेवणाक तयार जावन वेता. आपयल्यान तशी आमकां विचून काडलेली जावंक ताचें आंगोस्त्र बऱ्या कोन्यांचें बरेपणाचें घालूंक ह्या दिसान आमकां कृपा मागुया.